पुलीस खात्यान परतून 11 पुलीस अधीक्षकांची बदली केल्या। हातून मडगांव, फोंडा, कलांगूट, मायणा कुडतरी, साळगांव या पुलीस स्टेशनांचो आस्पाव आसा। पुलीस खात्यान हे विशींचो आदेश जारी केला। जारी केल्ल्या आदेशा प्रमाण पुलीस निरीक्षक अरुण गावस देसाय हांची मडगांव पुलीस स्टेशनात, कपिल नायक हांची मायणा कुडतरी, लक्ष्य आमोणकर हांची कलांगूट पुलीस स्टेशनात, मोहन गावडे हांची फोंड्या पुलीस स्टेशनात जाल्यार दिनेश गडेकर हांची साळगांव पुलीस स्टेशनात बदली केल्या। पुलीस खात्यान आयज 11 पुलीस इन्स्पेक्टरांची ट्रान्सफर ऑर्डर काढलेली आसा। तितून भितर एक जी आसा ती लेडी पुलीस इन्स्पेक्टर आसा आणि 10 जे आसात ते पुलीस इन्स्पेक्टर आसात। जाल्यार आता हे खंयचे खंयचे आसात ते पळोवया आमी। अरुण गावस देसाय हो मायना कुडतरी पुलीस स्टेशनार आशिल्लो, तेका मडगांव टावन पुलीस स्टेशनार व्हेला। तसोच कपिल नायक जो ACB विजिलन्सान आशिल्लो, तेका मायना कुडतरी व्हेला। सूरज सामंत मारगांव पुलीस टावन पुलिसान आशिल्लो, तेका TC पेंजीम व्हेला। तसोच विजयनाथ कवळेकर हो पोंडा पुलीस स्टेशन आशिल्लो, तेका सेक्युरिटी युनिट पणजे व्हेला। तसोच मोहन गावडे जो सेक्युरिटी युनिट पणजे आशिल्लो, तेका पोंडा पुलीस स्टेशनार व्हेला। तसोच मिलिंद भुईंबार हो जो आसा तो सालिगांव पुलीस स्टेशनार आशिल्लो, तेका पणजे हेडक्वॉर्टरान हाडला। तशेंच दिनेश गडेकर हो पेंजीम हेडक्वॉर्टरान आशिल्लो, तेका सालिगांव पुलीस स्टेशनार व्हेला। तशेंच लक्ष्य आमोणकर हो क्रायम ब्रांच रायबंदर आशिल्लो, तेका कलंगूट पुलीस स्टेशनार व्हेला। परेश जी नायक हो कलंगूट पुलीस स्टेशनार आशिल्लो, तेका क्रायम ब्रांचान हाडलेलो आसा। आणि तसोच नेथन डी आल्मेदा हो फातोर्डा पुलीस स्टेशनार आशिल्लो, तेका सेक्युरिटी युनिट पणजे हाडलेलो आसा। जी लेडी PI आसा ती सुवर्णा तालगांवकर, ती वुमन PSN आशिल्ली, तिका GRPन ट्रान्सफर केल्ली आसा। सो अश्यो ह्यो 11 जाणांच्यो बदली पुलीस इन्स्पेक्टरांच्यो जाल्ल्यो आसा। आयची ही बातमी अशी आसा। अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।